एक अलायन्स ऑफ फॅमिली इंटरेस्ट दिल्लीक सो टू से तांचो तयार जाला. एक डायनेस्टीक अलायन्स, वेगवेगळ्यो डायनेस्टीक पार्टी ज्यो आसा जांकां लोकांनी दार दाखयलां आनी भायर धांवन आयल्या, असल्यो डायनेस्टीक पार्टीज थोड्यो एकठांय आयल्या आनी बेजबाबदार वक्तव्यां आनी अर्थहीन एलिगेशनां ही करतात आनी तांचे आमी निशेध करतात. भाजपाच्या अगेन्स्ट आनी आमच्या लिडरांच्या अगेन्स्ट जी वक्तव्यां तांणी केल्या तांचो आमी निशेध करतात. पयलीं म्हणजे काल तांची गोंयांत बसका जाली. ती बसका जर तुमी पळयत ती सांजची जाली. सकाळीं पंजाबाक झगडीं एसेंब्लीन थंय झगडटात, थंय विधानसभेन सुद्दां आमदारांक भायर मारतात आनी हांगा एकामेका बरोबर बसतात. गोंयचे लोक हुशार आसा आनी देशाचे लोक हुशार आसा. लोक सगळे हे पळयतात. काल अख्ख्या पत्रकार परिशदेंत तांच्या बारीक पळयलें जाल्यार तांचो लिडर कोण हाचो उल्लेख ना, तांचें विजन कितें ताचो उल्लेख ना, तांचे प्रोग्राम कितें ताचो उल्लेख ना, तांचे अजेंडा कितें ताचो उल्लेख ना, तांची पॉलिसी कितें ताचो उल्लेख ना, तांचे इकॉनॉमीक धोरणाच्या विशयी कितें ब्लू प्रिंट आसा ते उल्लेख ना, तांचो गव्हर्नन्साचेर तर तांचे भाश्यूच ना. एंटायर एफर्ट is to ensure that one rejected dynast is reprojected for the fourth time as a prime minister candidate. अख्ख्या अलायन्साचे हे फॅमिली अलायन्स जे आसा, कित्याक सगळ्यो पक्ष जे आसा ते फॅमिलीचे पक्ष. हे डायनेस्टीक अलायन्स ऑफ फॅमिली पार्टीज अँड फॅमिली इंटरेस्ट हांचे एकूच धोरण की एक रिजेक्टेड फोर्थ टाइम रिजेक्टेड डायनेस्ट हाका कसो रिलॉन्च करप हाजेर धोरण आनी ते देशाच्या लोकांनी रिजेक्ट केल्ल्या. आनी अशा पार्श्वभुमीचेर आमच्या लिडरांचेर, आमच्या पार्टीचेर एलिगेशनां करप आनी अर्थहीन क्रिटिसिजम करप हाजो आमी निशेध